त्याची सोरी त्याची सुसंगता त्याची सुधाय पवित्रात्म्याच्या एकूणात सोर्गोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना भाऊ भगिनो आमकां न्हयच फकत खासगी गोश्ट आसा आमी खासगी गोश्टांनी एके भाशेन जायते सोंसता पूण जायते समाजांत आमचेच मोडें मनीस आसात जे समाजाक आसत नीतीक आसत एके भाशेन जायते पिडापीड जायते खोस सोंसतात आनी हे खोस खेरीत भाशेन समाजाच्या थाराक आसत तर असले खोस सोंसतल्यान आनी असले खोस सोंसून स्वताक आसप नीतीक आसप आमी सदांच राज्य आसप आनी जेजूच आमचें घर जेजूच आमची कृपा जेजूच आमचें दीप अशें वळखून घेवन आमी असले खोस सोंसतना फुडें सरून समाजाक आसप फुडीत चलयत आसप आमकां दीप आनी बळ दी म्हूण आमी मागुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या सर्वेस परा सर्वायतांतली आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थाय शांती कुशालकाय बळ आनी धीर स्वता पासत झुजूंक तो आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंटारां जेजू क्रिस्ताचे येण्यात आमी भर वर्षान उतरेकता तो आमकां तुजी उडार खाकुटी सोपांतली सुथय आनी सोल आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर तो दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी मोग दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकांक ह्या वेळार मोगान सोम्याची शांती दिया तो जेजू सगळ्या भावार्थ्यांचो कश्टतल्यांचो धीर बळ आनी घटाय या जेजूच्या नांवाक आसप या जेजूक आसप कश्टवतात आनी कश्टान फुडें सरतात आनी जिवितांत सगळ्या कश्टांक फुडो करून या जेजू कडल्यान बळ धीर घटाय घेतात तितली सुभागी कॅथोलिक धर्मान जाणी बावतिस्म आनी संदनाचो संस्कार घेतला
जेजुकाचेर जावया. जेजू, दर दिसा तूं आमच्या काळजांत येवन आमचें जिवीत बदल्लां, कित्याक तुजी कृपेन बरोवन आमचें सगळें जिवीतूच तुका ओपून दिलेलें आसा. आमची चिंतना, आमची भावना ताका आमी आजीर जावन तुजे वतीन केल्ली आसा आनी तुवें ती स्विकारून तांचेर तुजो आशिर्वाद घालून तुवें ती आमचे सुरक्षिणी काडलेली आसाय आनी तुजी चिंतना आमचे मदें घातलेली आसाय. आमची मनां हे परी तुवें उजवाडायलेली आसाय. जेजू, कशे भशेन आमी वागूंक जाय तें तुवें आमकां कळयलां आनी भितरल्यान सान तुजे गोठायेन आमी त्या प्रमाणे जिवंक लागल्या आनी हाचो परिणाम आमच्या दुसऱ्या संबंधांनी दिसून आयला. चड करून आमच्या घरांनी, आमच्या शेजाऱ्यां बरोबर आनी आमच्या इश्टा मित्रां बरोबर. पूण जेन्ना आमी तुजे सुरक्षेनी वता तेन्ना तूं आमकां परतून आपयताय. भितरल्यान ओकेपणान तुका आजीर जावंक तुवें आमकां कृपा दिल्ली आसाय. ही कृपेन वाडच्याक आमकां तातूंत शक्तीन तुजे बोर आनी तुजे सारकेंच आमकां जावंक अदीक आनी अदीक धीर आनी धैर्य दी, करेज दी आमकां. Lord, we thank you that you have constantly come during these days and you have transformed our lives because we are feeling much more at home. You have taken them, blessed us and transformed us, giving us your thoughts and your ways. And when we, through the grace that you give us and strengthen us, those who are closest to us and those who are friends. But Lord, may we never be parted from you. And let this grace of yours to turn back to you be given to us always. देवा, आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां आयज वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओगी वस्तू मध्ये आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूं आनी सदां तोपतेल्या घेण्यांक लोकतो नीती सदा पासत तुज्या नांवा पासत आमी झुजून कश्ट सोसून तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळ म्हण आमी मागता तुज्या पृथ्वीवन पुता जेजूचे नांवी. आज डिसेंबराची 2 आनी क्रिस्त येण्याचो पयलो कायतार तशेंच बाग्योन फ्रांसीस शेजाराचो नोवेनाचो निमाणो दीस. ह्या उपरांत मीस जातले 9:30 10:30 सगळ्या भोवतणी वांटो घेतला. तशेंच म्हज्या चोडणीच्या फिरगोसकारांनी वांटो घेतला. तांकां सगळ्यांक दिलो आसता आमच्या क्रायस्टराच्या नांवान. तुमचे सगळ्यां पदवेदार देव बाबा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे तुमच्या घराच्यांचेर भुरग्या बाळांचेर भक्तांचेर आणि वावराचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं. बसाणी जेवून तुमचो उजवो हात वेदीचेर पाठोवचो. मोबायला जेजू बावार्थी कसो स्वतानी खातीर हांवें तुम्हारो सोसूंक जाय म्हूण म्हाका हांवें जालां. स्वतानी खातीर कश्ट केल्याचो धीर आदार जावंक जेजू हांव तुका भास दिता. वचून या स्वतानी खातीर भावार्थान जेजू कडल्यान धीर मोड घेवन आनी गवायकी दिवन तुमकां सगळ्यांक धाडटा.